भयणीनो आनी भावनो, जेजूचो अणभव आमकां जावंक जाय जाल्यार आमी आमच्या उक्त्या मनान सगळो गत रावंक जाय. आमच्या मनांनी खूब दास्ती खोंती आसता आनी ह्यो आमकां आजीर जावंक दिना. हाका लागून हांवें तुमकां सदांच म्हणलां की ही चिंतना, ही भावना, ह्यो दास्ती पळय आमचे भितर आसा ती जेजूच्या नांवान भायर काडात, ताचेर दवरात. तो आमकां शांती दिता, तें सगळें काडटा आनी आमचें सगळें बरेंपण उपजयता. आनी ताचो पवित्र आत्मो त्याच आमच्या चिंतनाचेर, भावनांचेर आनी चालीचेर आमचें मन उजवाडा येता. आनी तें आमकां भितरल्यान दिसलें की ना, ही जाणवाय आमकां ताच्या फाटल्यान वचोंक घटाय दिता. तो जावन आसा आमची वाट. ताचे चाली प्रमाणे आमचें सगळें घडोवंक लागतलें. पूण आमी हिचो तर फुरसत घेता. आमी वयल्या वयरूच मागणें कोत्ता जालें चल ना, आमी ओगेपणांत रावंक जाय. आनी ओगेपणांत रावंक जाय जाल्यार हो पळय आवाज आमचे भितर आसा तो शांत जावंक जाय. तो शांत कसो जातलो हे पळय. कित्याक तुमी प्रॅक्टीस करिना? इतलें सोंपें तें. जेजूनच आमकां सांगलां तें. तर ते भाशेन करीत तर खरेपणी नातानएला भाशेन आमी उक्ती मनाची जातले आनी पवित्र आत्मो आमकां सुचयतलो, सांगतलो आनी आमी तें कोत्तेले आनी आमचें जिवीत अदीक बरें जावंक लागतलें. देवान सगळें थाऱ्यार हाडूंक येवजिल्लें आसा. त्या प्रमाणे तें घडोवंक जाय जाल्यार आनी तातूंत तर आमी भाग घेवंक जाय जाल्यार आमी देवा सोबें रावंक जाय. तर आमी ही कृपा मागया ह्या मिसांत. सदांच ताचे सोबें रावन तो आमकां दाखयता पळय तें. ताणें कितें म्हणून पयले वाचपांत सांगलां, शेवटाक जेरुजलेम वयतान सकयल येता तें ताणें पळयलें. तें सारकें मोतया सारकें चमकतालें. कित्याक देव थंयसर आसलोलो. आनी जेजूनय सांगलां तुमी हें सगळें पळयतल्यात. देवाच्या पुताचेर देवदूत देंवतात आनी वेतात पळय तें. ताची मोहिमा सगळी दिसती पडोंक लागतली अशें आमकां कळीत केलेलें आसा. तर हें सगळें घडच्याक आमी ताचे सोबें रावया. बार्तोलोमेव आमी जाणा वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन फिलिपान ताका आपोवन हाडलो आनी ताका घे आनी पळय म्हूण सांगलो. आयल्या उपरांत ताका तें दर्शन घडलें. वो नातानिएल चड ताचें बरोवंक ना, तोच तो बोट्टू बार्तोलोमेव. आयज आमी ताचें फेस्त समरूंक. तो आसियाक आनी इंडियेक पर्यंत आयलो आनी आर्मेनियांक ताका सोलून ताची गोमटीच कातरून ताका हे भाशेन मार्तीरपण दिलें. अशें ताचें सोबें घडलें म्हणून बरयलेलें आसा. तर ताणें आपलें जिवीत सगळेंच देवाक भेटयलें. भारतांत पर्यंत तो आयलोलो. कित्याक पांतेनियांव हाचो ऑरिजीन म्हणटा पळय ताचो गुरू तो जेन्ना इंडियेक पावलो दुसऱ्या शेकड्यान ताणें लोकां कडून आयकलें की तो हांगसर भारतांत आयिल्लो म्हणून. म्हणून अशे भाशेन आमकां देव वत्ता पळय थंय आमच्यान वचोंक जाता. पूण आनी एकूय आमी मनांत धरया, आमचें जिवीत तर प्रत्येक दिसा जंयसर आसा आमी तें पूर्णपणे जेजूच्या एकवटान कितेंय कोत्ता जाल्यार तें सगल्या संवसाराक ताचो फायदो मेळटलो. कितेंय तर आमचें सगळें घडलें रोखडेंच तें आमी जेजूक ओपून दिवया आनी तो ताचो फायदो दुसऱ्यांकूय लागू करतलो. तर ह्या वेळार आमचे हात अशें उंठीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजूचें जिवीत आमचें सगळें आसा ताका आमी हाजीर जावया. आनी आमचे भितर हा तितलेंय जेजू सोबें आसा तें जेजू सोबें भायर काडया. भितर दवरचें न्ही. कितेंच आमी घेवन वेचे ना. हें नाका जाल्लें भितर दवरलां तें भायर काडया आनी बरें पर्यंत ताचेच सोबें दवरून तें अदीक बरें जावंक आमी ताका समोर पळोवया. आनी वेळार सगळी आमची मागणी देसां आसा तितली आमी देवा बापाक उबारया.
आमचे सावदी भलायकी पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या घरच्यां पासत, आमच्या भुरग्यां पासत, जी जाणटेली आसा तांचे पासत ह्या देशांत कितें घडटा कारबार सगळोच वेगळोच जाल्लो आसा. देवान तांकां सगळ्या जाणांक तोखून भितरल्यान ताचें मन परिवर्तीत करून खरे देवाचो मोग ताणें अणभवंक आनी आमचे सगळे बरे भशेन जिवंक तांकां हें गोठाय दी म्हणून मागया. पूण आख्या संवसाराक अशींच झुजां घेरणां पेटलेलीं आसा, तिचोरूय देवान शांती हाडची आनी तांची मनां उजवाडायची आनी तांकां शांतीन जिवंक मदत करची म्हणून आमी तांचेय पासून मागया.